नमस्कार. विश्व कोंकणी केंद्राचे यूट्यूब वाहिनीक तुम सर्वांक स्वागत. हांव सुचित्रा शेणय. खंयचेय एक क्षेत्रांतू साधन कोरका म्हणजे एक अदम्य आशा आमगेल मनांत असल्यारी, तशीची तकतकीत उत्साह असल्यारी आणि दृढ निर्धार असल्यारी आम्ही कसं कष्ट आयल्यारे, खंयचेय कष्ट असल्यारे ते हुपून साधन कोरेत ताजे विशयारी बदल आमकां यशस मेळच्या साध्य आस म्हणून सांगून आम्ही आज पळया. आज आमगेल विशेष कार्यावळी हांव विज्ञानी जेली हांतू आमगेल संगात आसाची विज्ञानी डॉक्टर संध्या शेणय हांनी. डॉक्टर संध्या शेणय, तुमकां ह्या आयच्या कार्यावळीक स्वागत. डॉक्टर संध्या शेणय यू हांनी श्री वसंत कुमार शेणय आणि श्रीमती आशा वी शेणय हांगेल धुव हांनी मंगळूर युनिवर्सिटींतू BSc हांतू BZC सब्जेक्टांतू 9th रँक, TMA पै गोल्ड मेडलिस्ट, तशीची NITK सुरतकलांतू केमिस्ट्रींतू MSc आणि PhD फावो करून तांतू CGPA 10 पॉइंटर आणि फर्स्ट रँक घेवन इन्स्टिट्यूट गोल्ड मेडल आणि GH कुलकर्णी गोल्ड मेडल प्राप्त केलेले आसा. डिपार्टमेंट ऑफ सायन्स अँड टेक्नॉलॉजीचे इन्स्पायर फॅकल्टी अवॉर्ड, इंडियन काउन्सिल ऑफ केमिस्ट्स हाचे प्रोफेसर G. गोपालराव सेंटिनरी कॉमेमोरेटिव्ह अवॉर्ड, नॅशनल अकॅडमी ऑफ सायन्सेसाचे NASI यंग सायंटिस्ट प्लॅटिनम जुबली अवॉर्ड, SCRB या सर्ब रिसर्च सायंटिस्ट अवॉर्ड, तशीची अमेरिकाचे स्टॅनफर्ड युनिवर्सिटीनं हांनी बरयलेले आर्टिकल प्रकाशित करून हांकां टॉप 2% सायंटिस्ट आल्या पंक्तींतू हांगेल नांव जोडवून घेतिलें आसा. प्रस्तुत हांनी कोडियलाचे श्रीनिवास युनिवर्सिटींतू SCRB या सर्ब रिसर्च सायंटिस्ट जावन काम करता आसाची. आता डॉक्टर संध्या, आता एक विज्ञानी म्हणटना एक विज्ञानी जावपाक जाल्यार मस्त एक नमुना एक जे श्रम आसा म्हणून सर्व सगळ्यांक गोत आशिल्ले विशय जाल्यार म्हगेलो मूलभूत प्रश्न कसो म्हळ्यार आतां एक चेडणान एक SSLC या 10th स्टँडर्ड जावन PUC चमक वचून त्यावेळी PUCंत विशेषतर जावन सायन्स या विज्ञान तांगेले विशय जावन घेवन आसतना तांगेले मनांत कसो आसता म्हळ्यार एकय इंजिनियरींग नातल्यार एक मेडिकल कोरका म्हणून एक मनांत एक आश आसता. जाल्यार तुमी PUCंत सायन्स घेवनय नंतर BSc करून मागीर सायंटिस्ट जालेंची या विज्ञानी जालेंची या BScंत तुमी सायन्स घेवच्याक म्हळ्यार इंजिनियरींग या मेडिकल वचनांतल्यान रंबूक कसं कारण? ओके, हें म्हळ्यार फस्ट इनिशियली म्हाका धल तेन्ना कसले आयडिया नाशिल्ली सान आसतना हेंची प्रोफेशना वचका म्हण पुरो सांगून. हाय स्कूल लेवल म्हणटा आसतना आमकां सायन्सान केमिस्ट्री आनी बायोलॉजी शिकोवन दिता आसली. त्या म्हाका मस्त खूश जालें ते कॉन्सेप्ट्स पुरो. सो ताकाच हांव लेखलें ओके हेंची म्हाका चड शिकता म्हूण सांगून. तेदन रिसर्च करता म्हूण कसले आयडिया नाशिल्ली म्हाका, जाल्यार हांतू चड शिको म्हूण सांगून इंट्रस्ट म्हूण. तशी ताकाची हांव PUCंतू PCMB घेतलें. म्हळ्यार म्हाका बायोलॉजी समेत इश्ट आशिल्लें, केमिस्ट्री समेत इश्ट आशिल्लें. सो तशी PCMB घेतलें. ताची मागीर डिग्री चमकल म्हाका म्हळ्यार इंजिनियरींगांत मॅथ्स तितलो इश्ट म्हूण नाशिल्लें. सो तशें वचून BScंतू BZC कॉम्बिनेशन घेतलें. म्हळ्यार तांकां तुमगेले दोनूय इश्टाचे आशिल्ले, बायोलॉजी प्लस केमिस्ट्री समेत. कडेरी MSc करता आसतना त्याचेर टफ कॉल आशिल्लो म्हाका. म्हळ्यार दोनूय मस्त इश्ट आशिल्ले. तांकां खंयचे घेवचे खंयचे घेवच नाका म्हूण सांगून मस्त पुरो तिंकून कडे लास्ट लेखलें केमिस्ट्रीन चमकले रे अस पळय. आतां फार्मसी सायडा तशें चमकले रे, चोर बायोलॉजी लिंक आसता म्हूण सांगून. आनी त्या टायमार चोर स्कोप चड आशिल्लो केमिस्ट्रीक. सो तशी ते ऑलमोस्ट कितले 49-51 तशी वता आशिल्ले. सो तशी केमिस्ट्री MSc केमिस्ट्री घेतले. ताची केमिस्ट्री म्हणटना तुमी सांगिल्ले प्रमाणे रे तुमगेले टायमार त्या तुमी MSc करतना केमिस्ट्रीक मस्त स्कोप आशिल्ले म्हणून. तेन्ना अनेक एक प्रचलित कसं आशिल्लें म्हळ्यार मंगळूर युनिवर्सिटी या मंगळूर युनिवर्सिटींतू MSc केमिस्ट्री कोरपाक जाल्यार सीट नासताशिल्लें, मेळनासताशिल्लें. जाल्यार तुमी NITK सुरतकल तसले एक श्रेष्ठ जावन आसचे भारतांतूच श्रेष्ठ जावन आसचे तसले एक
इन्स्टिट्यूटांतू तुम्ही केले MSc केमिस्ट्री तुम्ही मंगळूर युनिव्हर्सिटींत करनाशी ते NIT के सुरत कल तुम्ही चुनाव करचे ते सिलेक्ट करचे तुमकां ते कशें मनायलें? ॲक्च्युली मिगेल प्लॅन आशिल्लें मँगलोर युनिव्हर्सिटी वचून करचें म्हूण सांगून. ऑप्शन्स तेदान कसं आशिल्लें म्हळ्यार जनरल केमिस्ट्री, एप्लायड केमिस्ट्री म्हूण सांगून. सो त्या दोनांत ओके जनरल केमिस्ट्री वचें म्हूण सांगून आमगेल फायनल एग्जाम जाता आसतना BScचे NIT केचेले कॉल फॉर आशिल्लें आमी MSc केमिस्ट्री स्टार्ट करता आसात ती म्हूण सांगून. सो तशें आसतना NIT के मस्त नाव पावेल इन्स्टिट्यूट न्हय तांगेल कोर्स ॲक्च्युली फर्स्ट टायम स्टार्ट जालें जाल्यार तांगेल BTech कोर्स MTech तसो पुरो PhD पुरो मस्त वचून चलता आशिल्लें. सो तशें वचून म्हळ्यार त्या मोमेंटा म्हाका ॲक्च्युली डिसायड करचें एक चूर हेजिटेशन आशिल्लें. म्हळ्यार मात तेंचो प्लॅन घालेलें मंगळूर युनिव्हर्सिटी वचचें म्हूण कडेन मी अण्णान म्हणलें ना तूं NIT के ऑप्ट करी म्हूण सांगून. सो तशी कडेन थंय वचून एंट्रन्स एग्जाम बरोवन क्लियर जालें थंय. म्हळ्यार तांगेले सपरेट एंट्रन्स एग्जाम आसता आशिल्ली तेन्ना. म्हळ्यार आतां तांगेले जाम थ्रू एंट्रन्स चलता आशिल्लें MSc स्टुडंट. आमकां तेन्ना इन्स्टिट्यूट लेवलान तो तांणी सपरेट एक एग्जाम कंडक्ट करता आशिल्ली. सो थंय जॉयन जालें हांव. सो ते बेस्ट डिसिजन ऑफ माय लायफ म्हणलें वय म्हळ्यार NIT के तसले एक प्रेमियर इन्स्टिट्यूट असतना गांवांतू तुम्ही तक्क वच्चे तुमगेले एक डिसिजनाक हांवें तुमकां अभिनंदन सांगता. इतल्या म्हळ्यार ते एक सान विशय न्ही. जेन्ना रे तुमी सांगिल्ले प्रमाणे आतां NIT के सुरतकल तांगेले केमिस्ट्री MSc फर्स्ट बॅच तुमगेले म्हणून तेन्ना तुमकां एक भंय अशी जाय न्ही मनांत म्हळ्यार नवेच सूर करता आसाची ताजे एडवांटेज कसो आसतलें डिसएडवांटेज कसो आसतलें प्रमाण तेची फर्स्ट म्हाका हेजिटेशन आशिल्ली तशी. म्हळ्यार युजली कसं जाता म्हळ्यार आमी म्हळ्यार हांव BSc करता आसतनाची ओके केलो सिनियर्स पुरो मँगलोर युनिव्हर्सिटी चमकल आसा थंय कशें कितें तें म्हूण गोत्ता आसता. हांगा ओके BTech लेवलार कसं चलता आसा म्हूण गोत्ता आशिल्लें ना MSc कशें आसता म्हूण गोत्ना आशिल्लें. सो जॉयन जालें तेन्ना तेच्या म्हळ्यार बेस्ट डिसिजन म्हळ्यार आतां सगळ्यांक फ्रेशर्स डे कानी जाल्यारच पळय सिनियर्सान ट्रीट करचें. आमकां ॲक्च्युली लेक्चरर्साची फ्रेशर्स डे हँग करून तांणी आमगेल सिनियर्स जालीं ती पुरा रितीर गायडन्स आसा पळय आमकां डायरेक्ट फॅकल्टींतल्यान मेळ्ळें. ते मस्त एडवांटेज सी दिसता म्हाका. सो तशें वचून थंय जॉयन जालें निमित्त म्हगेलें ॲक्च्युली रिसर्चाक इंट्रस्ट हें जालें तेन्ना पासून आयडिया नाशिल्लें. म्हळ्यार तेन्ना तोळते तुमकां केमिस्ट्री आनी बायोलॉजींत मात्र इंट्रस्ट आशिल्लें. आतां तुमकां ते MSc केमिस्ट्रीक NIT के जॉयन जाता तर तुमकां रिसर्चाक तांतेक मन येयलें म्हूण म्हणटा. आतां त्याची एक PhD कोरता जाल्यार ताका वापस तुमकां एंट्रन्स ज्यो आशिल्ली बरोवच्याक वय आशिल्लें. म्हळ्यार PhD एंट्रन्स आतां NIT के खंयचे इन्स्टिट्यूट जॉयन जावप जाल्यार 2 टायपाचे आसता. एक नॅशनल लेवल एग्जाम आसता CSIR म्हूण सांगून त्या बरोवन जॉयन जावं येता. एकाची तांगेले इन्स्टिट्यूट लेवलान तूं एक एग्जाम कंडक्ट करता ती. सो ते क्लियर जावन प्लस इंटरव्यू आसता रिटन टेस्ट प्लस इंटरव्यू त्या जावन सिलेक्ट जावचें. म्हळ्यार कॉम्पिटिशन मस्त टफ आसता. ते स्टायफंड पुरो दितात तांणी तशें वचून कॉम्पिटिशन टफ आसता. म्हळ्यार म्हाका कसं जालें म्हळ्यार हांव MSc कोर्स करता आसतना आमगेल्या क्लासांत एक प्रोफेसर कृष्ण भट म्हूण सांगून ताणें येवन सांगलें अशी अशी JNCASR म्हूण सांगून एक इन्स्टिट्यूट आसा बँगलोरांत तांगेले रजे वेळाक इंटर्नशीप म्हूण आसता. सो ते एप्लाय करात तुमी इंट्रस्टेड कोण आसात तांणी. सो थंय वचून तुमकां चूर रिसर्च एक्सपोजर मेळटा म्हूण सांगून. म्हाका कसं जाता आशिल्लें म्हळ्यार हांव हॉस्टेला आसता आशिल्ली वर्सा एक पंत घरा वचचें मेळचें 2 म्हयनेक. सो ताका वचका की नाका की म्हूण आशिल्लें वचचे बदलाक रिसर्च वय तेची म्हळ्यार 2 म्हयनो मेळची 2 म्हयने तेदान चूर चडपणशी आशिल्ली मात. सो जाल्यार ओके सरान सांगिल्लें नवें म्हूण सांगून ट्राय करता ते म्हळ्यार ऑल इंडिया लेवल सिलेक्शन जावता मस्त एप्लिकेंट आसता. म्हळ्यार तांणी आमकां बरोवचें सांगतात एप्लिकेशना ऑन वॉट डू यू वॉन्ट टू वर्क ऑन म्हूण सांगून ताजे वयरी आमगेले मार्क्सा वयरी पुरा एसेस करून ताचे मागीर सिलेक्ट करता. म्हळ्यार मिनिमम नंबर ऑफ सीट्स आसता. सो हांव ओके एप्लाय करें मेळ्ळें जाल्लें नातलें ना म्हूण सांगून ॲक्च्युली म्हाका मेळ्ळें. सो खंयची वर्सार MSc फर्स्ट इयर आनी सेकंड इयरान फर्स्ट इयर जावन ते वेकेशन नासता पळय त्या टायमार. सो थंय JNC वचून एक्चुअल रिसर्च म्हणल्यार कसलें म्हूण सांगून आसा पळय थंय वचून करता वन ऑफ दी मोस्ट प्रिमियर रिसर्च इन्स्टिट्यूट. सो थंयची फेसिलिटी आनी पळोवन आसा पळय ते कितलो खूश जालें म्हळ्यार ओके
नातले हांव एक्चुअली MSc जाले कडले इंडस्ट्री वचची म्हूण प्लॅन आशिल्लें. सो थंय वचून कळ्ळें ना म्हाका आनके चूर चड कसं म्हूण कळका म्हूण सांगून आसपळें. तशी म्हगेले MSc म्हणटा आसतना आमकां फायनल इयरांतू म्हळ्यार 4th सेमांतू प्रोजेक्ट करचे आसता एक. सो हांव तेदाना ते सेम हांव म्हणपाक प्रोफेसर कृष्ण भट म्हूण सांगून ताणें आमकां JNC एप्लाय करात म्हूण सांग तागेले अंडर हांव जॉयन जालें. म्हळ्यार तो मस्त व्हडलो सायंटिस्ट, सो चूर एक्सपोजर चड मेळटलें म्हूण सांगून तागेले अंडर जॉयन जाल्ली. सो थंय आमी एक्चुली नॅनो पार्टिकला वयर रिसर्च करता आसले, झिंक ऑक्सायड म्हूण सांगून ते सान पार्टिकल्स. नॅनो पार्टिकल म्हळ्यार आतां कशें म्हणत म्हळ्यार आतां आमगेले एक मात्ते केस असले री ताची थिकनेस 1 लाख नॅनोमीटर. सो ते आमी 100 नॅनोमीटर 50 नॅनोमीटर पार्टिकल्स करचे. सो ते एक स्लायड आसा दाखयत हांव. हां, तांतू कशें म्हळ्यार ते पळयले तुमी आस पळय थंय ते पेन्सिल फॉर्म एक दिसता आस पळय ते सेकेंड हांतू तशें ते एक्चुली 100 नॅनोमीटर लेवलार आसता. जाल्यार ते सिंथसीस कशी करता ती म्हूण सांगले री ते पळय दुसरे शेपारी करचे चान्सीस आसता. सो ते पळोवन बारीक उश्तले कित्याक म्हळ्यार ते आमी पळोवचे कातू की कसकी एक शेप म्हूण सांगून जाल्यार ते शेप कितलो सान लेवलार आस म्हळ्यार तुमी लायक घालत एक केस 1 लाख नॅनोमीटर म्हळ्यार हे 10-50 नॅनोमीटर म्हळ्यार कितलो सान लेवलार म्हळ्यार केसाचो खंडापटे सान चोरू. हां, तितलो सान लेवलार आमी ताची स्ट्रक्चर मॅनिपुलेट करत म्हण एक दिवे वरी तुम्ही ते इलेक्ट्रॉन मायक्रोस्कोपा भितर पळयले. वय ते पुरो FESM इमेजेस म्हूण सांगून. सो आमी बेसिकली कसं करचें म्हळ्यार रिएक्शन करता करता दुसरे टायपाचे खंयची शेप येता म्हूण पळोवचे आनी ते एक शेपाक एक टायपाची प्रॉपर्टी आसता. आतां पळयलें ते स्टार शेपाचे पुरो आस पळय तांची थर्मल कंडक्टिविटी पुरो चड आसता. सो हांव वर्क करता आसतना तांतू एक नॅनो फ्लुइड्स म्हूण सांगून एक टॉपिक तांतू कशें जाता म्हळ्यार आमी आतां इंजीन ऑयल पुरो आस पळय ताजी हीट ट्रान्सफर केपेबिलिटी मस्त उणें. सो अशी नॅनो पार्टिकल घाल्ले री ते हीट ट्रान्सफर चड जाता, थर्मल कंडक्टिविटी चड जाता. सो हे दुसरे शेपाक ताची कंडक्टिविटी चेंज आसता. सो दीक शेप असले चड आसता, उरुटाक उणें. सो तशी स्टडी करचे आमी कोरून कडेरी नेक्स्ट लेवलाक एप्लिकेशन पार्ट पळोवचें. आता तुम्ही सांगले थंय त्या JNC तुमकां ह्या रिसर्च प्रोजेक्ट केलेले निमित्त तुमकां ते एक रिसर्चा इंट्रस्ट आयले म्हणून त्या PhD कोरक जाल्यार एक एंट्रन्स परीक्षा आसा म्हणून तुमी म्हणलें ताका तयारी खंयचे नमनेर कोरका. ताका स्पेशल तयारी म्हूण कसले ना. तुमी BSc लेवल आनी MSc लेवला कसं शिकून आसतात पळय त्या सिलेबसा वयरी क्वेश्चन फ्रेम करून आसतात. एक म्हळ्यार अशी डायरेक्ट 1 to 1 न्हय, तुमी शिकिल्ले एक्चुअली कॉन्सेप्ट कितलो अर्थ कोण घेतला म्हूण सांगून ताचे वयर क्वेश्चन्स आसता. म्हळ्यार तुमी बाय हार्ट करून वचून आन्सर बरोवचे ते वर्कआउट जायना. सो तुमी एक्चुअली ताका कशी एप्लाय करताची ज्ञान कशी वापरताची म्हणून. वय आनी इंटरव्यू टायमार समेत तांणी निमगितात तुमकां कितें रिसर्चा इंट्रस्ट आसा म्हूण सांगून. सो ताचे वयर तुमगेले आन्सरा वयर तांणी एक्चुअली एसेस करतात बदो तुमकां रिसर्चा इंट्रस्ट आसा की बरे डिग्री खातीर येवचकी कितें म्हळ्यार स्टायफंडा खातीर येवचकी. कितें म्हळ्यार आतां कसो जाता म्हळ्यार स्टायफंड ऑलमोस्ट आत्तां पळयलें आमगे टायमार 12,000 आशिल्ल्यार पर मंथ वय आतां 31 तशें पुरो आसा. सो एक्चुअली सॅलरी वायज म्हूण सॅलरी म्हूण कन्सिडर केलें ओके गुड इनफ म्हूण सांगून ಕೆಲವು ಜನ ತಶಿ ಓಕೆ ಕಾಮ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ನತ್ಲೆ PhD ವಚ್ಚೆ एक 4 to 5 years guarantee stipend मेळटा 31 ಮತ್ತೆ ಚಡ್ತಾ ಹೋತನವ वय ते 31 मेळलो कडे ते JRF पोझिशन कडे 35 पुरो मेळटा. आता पास रिन्यूअल जावचे चान्सेस म्हूण आसता जे तशें तुमी मागीर PhD का म्हळ्यार तुमी ते एंट्रन्स बरोवन तुमकां PhD मेळ्ळें. वय तांत तुमी केमिस्ट्री MSc कोरनु तुमी नॅनो पार्टिकल्स इत्याक तुमी चुनले कितें म्हळ्यार तेच्या म्हणपा ते स्ट्रक्चर पळोवन कितलो खोशी तर म्हळ्यार फस्ट इनिशियली खंयची फील्ड म्हूण तितलो आयडिया नाशिल्लो. ओके सिंथेटीक केमिस्ट्री म्हूण तशें चमकलें हे पळयन मागीर आतां नॅनो केमिस्ट्री ताजी प्रॉपर्टीज त्या पुरो पळयल्यार आस पळय मस्त एक्सायटींग आनी त्या टायमार मस्त बूम आशिल्लें नॅनो टेक्नॉलॉजीचे.
सो ताका ओके हांतू हें कर म्हाका बेजिकली इश्ट जालें ताजी मॉर्फॉलॉजी मग इतलं सान चेंजेस केल्यार सिंथसिसा वेळार तितलो पुरो प्रॉपर्टी चेंज जाता म्हणलेर इट्स व्हेरी इंटरेस्टिंग टू नो न्हू ताचे हाजे बदला ते घाल्ले कसं जाता पळोवया म्हणून सांग ते क्युरियोसिटी मस्त चढता तशें जावचे वचून सेम PhD समेत नॅनो टेक्नॉलॉजी नॅनो फ्लुइड्स म्हणून सांगून केले ताची मागीर मुगेल स्ट्रीम चेंज केलें त्याच तुम्ही आता एक सामान्य जन पळयल्यार तांणी एक MSc करून PhD केलें मागीर तांणी एक शैक्षणिक क्षेत्र म्हणजे एक टिचींग फील्ड जे म्हणता आमी ताका वताचे म्हणजे टीचर जेवचे लेक्चरर जेवचे नाजाल्यार युनिवर्सिटींत काही प्रोफेसर जेवचे तसलें काम तांणी वताची कामाक तुम्ही एक विज्ञानी जेवचे तसलें एक फील्ड कशी सिलेक्ट केलें ओके हांव म्हणल्यार म्हाका टिचिंगांत एक्चुली इंट्रस्ट नासिल म्हळ्यार हांव कशी चेडूं शिकोवन दिता म्हूण सांगून म्हाका आयडिया नासिल्लें एक्चुली हांव MSc जावन न्हू PhD जॉयन जालें तेन्ना आमकां ते NIT कशें म्हळ्यार स्टायफंड दितात न्हू मार सो ताकाची लॅब ड्युटी म्हूण घालता ती आतां BTech लॅब चलता आसतना ते चेडूं हेल्प करचे कसले शिकोवन दिवचे पुरा सो हांव जॉयन जालें तेन्ना आमकां ते HODीन कसं केलें म्हळ्यार तुमी MSc चेडूं थियरी घेवका म्हूण सांगलें कित्याक आमगेर बाच्या दोग जाणां ते सांगिल्लें आनी कोणाक थियरी घेवचें सोडना तशें हांव ताका नाका म्हाका शिकोवचें दायना म्हूण सांगून हांव नाकाचें म्हूण बसयलें ना ना आमकां तुगे ताचेर कॉन्फिडन्स आसता टीच करता म्हूण सांगून कडेरी हांव ते PhD जॉयन केलें MSc क्लास घेवचे सर म्हाका बारीक इश्ट जालें क्लास घेवचें मागीर ते इंट्रॅक्शन आनी अशें पळय चूर विंगड टायप आसलें सो तेदार लेखलें ओके रिसर्च ಒಟ್ಟು ಟೀಚಿಂಗ್ ಸಮೇತ ಕೊರೆತ್ತ म्हूण सांगून सो तशी मुगेल PhD जाल ಕೂಡಲೇ 1 ವರ್ಷ हांव NIT टेम्पररी फॅकल्टी जावन जॉयन जालेली सो 1 ವರ್ಷ BTech चेडूं पुरो शिकोवन ताचे मागीर हांव मुगेल पोस्ट डॉक्टरल रिसर्चाचें केलें तशीची तामळी तुमगेल परिचय करतना सांगिल्लें आसा तुम्ही BSc इंटू 9th रँक मँगलोर युनिवर्सिटीक मागीर NIT ते तुम्ही गोल्ड मेडलिस्ट जाल्ल्यांची आनी 10 पॉयंटर म्हणून या CGPA 10 पॉयंटर म्हळ्यार कसलें ते कशें म्हणल्यार आतां मंगळूर युनिवर्सिटी आनी आमी आसतना कशें म्हळ्यार एब्सोल्यूट ग्रेडींग आशिल्लें 100 इंटू कितले मार्क म्हूण सांगून हांगा रिलेटीव ग्रेडींग म्हूण सांगून म्हळ्यार तुमगेल मार्का वयरी तुमकां ग्रेड दितात 10 म्हळ्यार A म्हळ्यार मॅक्सिमम काडलेलेंक A कडे AB BB तशें वता सो ते आउट ऑफ 10 सो मिगेले एवरी सेमिस्टरांतू 10 आउट ऑफ 10 पुरा सब्जेक्टान सो ते कशी व्हड न्यूज जाली म्हळ्यार NIT तेदान ताई कोणे 10 पॉयंटर म्हूण नात आशिल्लें सो तशी आमगेल कॉन्वकेशना वेळा एक्चुली तेदांची गव्हर्नर आयलो सो तशी ते मस्त व्हड न्यूज जावन ते एक्चुली एक फोटो आसता जे सो हंसराज भारद्वाज सरान ते एक्चुली गोल्ड मेडल दिता अशें म्हाका एक इन्स्टिट्यूट गोल्ड मेडल मेळ्ळें म्हाका कडेरी आनी एक ते केमिस्ट्रीचेंक म्हूण सांगून सेपरेट एक मेडल आशिल्लें तें एक मेळ्ळें हें एक्चुली त्या टायमार डेक्कन हेरल्डा एक आर्टिकल आयिल्लें मिगे वयरी सो ते 10 पॉयंट जालेले फर्स्ट 10 पॉयंट जालेले म्हूण सांगून सो ताजे वयरी भक्ती V हेगडे म्हूण सांगून तीन एक आर्टिकल बरयल्लें 10 पॉयंटर जेवतना सामान्य विशय न्हय आशिल्ले ते फर्स्ट टायम मेळटा म्हणून तशीच आतां तुमकां तें गोल्ड मेडल मेळ्ळें आनी PhD जालें तुमगेली मागीर तुमकां ते रिसर्च फील्डा वचा म्हळ्यार तुमी सांगलें तुमकां टिचींग इश्ट जाल्लें म्हणून तुमी टिचींग कंटिन्यू करनाशी रिसर्च फील्डा वचाक कसलें विशेष कारण आशिल्लें कित्याक म्हळ्यार हांव PhD करता आसतना जस्ट हांव केलें नॅनो मॅटिरियल्सान सो केला आनी हांव म्हणपा एक चूर चेंज केलेले मस्त चेंजीस प्रॉपर्टीज इन दट तशें ते कितें म्हूण हें करचें हांव ताका लेखलें ते इनडेप्थ स्टडी करता म्हाका म्हूण सांगून तशी हांव JNC ऑलरेडी म्हाका एक्सपोजर आशिल्लें 2 म्हयन्याचें सो तेदान हांव लेखलें ओके पोस्ट डॉक्टरला वचका म्हूण सांगून म्हाका एब्रॉड वचचें इश्ट नाशिल्लें सो इंडियान तूं बेस्ट इन्स्टिट्यूट म्हूण लेखल्यार ओके JNC म्हूण सांगीत हांवें म्हण म्हगेलें पर्सनल ओपिनियन सो थंय हांव ताकाची ते भितर एक एटॉमीक लेवला कसं चलता असं म्हूण पळोवंक जाल्यार ते थियरेटिकल स्टडीज करता आशिल्ले सो तेदान थंय कसं म्हणल्यार एक्चुली थियरेटिकल सायन्सीस युनिटान तूं प्रोफेसर उमेश वाघमारे म्हणून एक सर आशिल्लो सो तागेन अंडर पोस्ट डॉका जॉयन जावं म्हूण सांगून सो तशी ते एक्चुली कसं जाता म्हळ्यार आमी एक्सपेरिमेंटल लेवल शिकून ते थियरीक तांणी डायरेक्ट ओपन आती कितें म्हळ्यार
आता युजली पोस्ट डॉक्टरल म्हळे कसं तुम्ही एक कसं की रिसर्च कोर नसता ती तांची हायर लेवलांतू मस्त मायन्यूट आस्पेक्टा करचे सो तुमकां ताजेची बॅकग्रावंड आसका पडटा सो ते नातल्यार तांणी युजली पोस्ट डॉक्टर लेवला हायर करना देन म्हाका कसं जालें म्हळ्यार म्हाका एक रेकमेंडेशन लेटर हांव म्हणपा प्रोफेसर कृष्ण भट म्हूण सांगून ताणें रेकमेंड केलें म्हाका अशी विगेल स्टुडंट येता आसा तुमी घेया ती म्हूण सांगून ते जस्ट बेस्ड ऑन वन रेकमेंडेशन लेटर म्हाका थंय JNC पोस्ट डॉक्टरल पोजिशन मेळ्ळें अँड दॅट वॉज कायंड ऑफ टर्निंग पॉयंट ऑफ माय रिसर्च थंय ते थर्मो इलेक्ट्रीक टेक्नॉलॉजी म्हूण सांगून ताजेर करचें आशिल्लें हांवें सो थंय हें करता आसतनाचेच पळय भारतरत्न प्रोफेसर CNR राव तो पळय सेम इन्स्टिट्यूट आशिल्लो सो तांणी कसं केलें म्हळ्यार तूं मिगँडर येवन फाउंड केलेलं नव्हतं वय फाउंडर प्रेसिडेंट सो तांगेल अंडर वर्क करचें मेळचें एक रायर चान्स सो तशें वचून थंय एक्सपेरिमेंटय करता आशिल्ली थियरी समेत करता आशिल्ली सो ते दोन्ही एक्सपोजर पळय मस्त जेन्ना मेळना इधर तुमी एक्सपेरिमेंटान तूं वच कर थियरी सायमल्टेनियसली सेम प्रॉब्लेम हांव वर्क करता आसतना दोन दुसरे मेळचे ते एक नमून मस्त खुशी कशी मस्त जेन्ना ते भाग्य मेळ्ळा सो हांव लक्की आशिल्ली म्हूण सांगून म्हळ्यार मिगे लायफा कसं जालां म्हळ्यार टीचर्स ट्रस्ट ऑन माय कॅपेबिलिटीज मोर दॅन मी म्हाका मिगे वयर आसची भरवसकींत आस पळय टिचर्सा मिगे वयर चड आसा सो तशें वचून लकीसी फील जाल्यार तुमगेले ह्या जर्नीन तो टीचर जाल पात्र या शिक्षक जाल पात्र मस्त आसा म्हणून म्हणटा तुमी वय ते म्हळ्यार हांव अशी थिंक केलें सांतुल्यान तशी हांव बेंगलोरा जालें थंयतुल्यान गांवां येता आसतना जस्ट फर्स्ट स्टँडर्ड तुल्यान हांगा सेकंड स्टँडर्डा जॉयन जालेलें हांव सो हांव सोडता आसतना मिगेल टिचरा बेजार जावन तिणें म्हाका डॉल गिफ्ट केलेलें सान आसतना कळ्ळी ओके डॉल मेळ्ळें खुशी जाल्लें आत्तुल्याक गेल्ले री ते कितलें नमून अटॅचमेंट इमोशनल भावनात्मक संबंध वय म्हळ्यार तिणें करता म्हूण नाशिल्लें आय वॉज जस्ट एनी वन ऑफ जाल्यार तशें पळयत आसतना पळय लेखले ओके टिचर्साल इन्फ्लुएन्स चड आसा मिगे लायफान म्हण कितें म्हण आतां तुमी ते अवॉर्ड लिस्ट सांगलें पळय म्हाका खूश जालें किंता मिगे टिचर्सा मस्त खूश जाला तेजे बग्गे सो तशें जालें तेन्ना इट्स समथींग हॅपी टू बी अबाउट ते अवॉर्डा पशी टिचर्साक मिगे चड खूश जाल्या म्हूण सांगून एक खुश आसता वय तुमी ते सांगतात म्हाका भारी संतोष येता कसं म्हळ्यार एक टिचरान एक शिक्षकान समज एक दिक्कारी आमकां एक मार्गदर्शन दिल्यारी आज कसं नमनेचे एक रत्न उत्पन्न करूं शकता म्हूण सांगून तुमीच एक उदाहरण म्हूण म्हणटा हांव तशीच आतां एक PhD जेली कुडले त्यावेळी तसल NIT के तसल एक इन्स्टिट्यूट आसून PhD केली कुडले आमगेले लोकाले सामान्य लोकाले कसं एक मनस्थिती आसता म्हळ्यार फॉरिना वचून सेटल जावया म्हूण तांगेले नमून वावर तांणी कारण दिवच्या पुरोवची म्हळ्यार थंय रिसर्च फेसिलिटी लायक आसा नातल्या स्टायपेंड बरें आसा ऑपॉर्च्युनिटी बरी आसा म्हणून जाल्यार तुमी आमगेले देश सोणाशी हंगाराम दोन तुमी आसाची तशी तुमी तुमगेले गांवांतू येवन एक सेटल जाल्यांची असल एक तुमगेले एक मनोभावाक तुमी कसं म्हणटाच कशें आयली ओके तेची तुमी म्हणलें वरी जन म्हणटात ओके इतलें लायक आसल्यारी भायर वचका आशिल्लें म्हूण सांगून एक तेची स्टायफंड मस्त मेळटा म्हळ्यार युजली तशें करतात जन PhD जाल कुडले एक थोडी काळ पोस्ट डॉक्टरल म्हूण सांगून भायर वचून 3 वर्सां ते मेळची स्टायफंड मस्त अर्न करून कडे वापस येतात एका केल्या वचून थंयची सेटल जाता ती सो म्हाका एक्चुअली कंट्री सोडून वच्चे इश्टा आतां हांव चमकलें भाईची कंट्री पुरो चमकलें अशी भोंवन येवचें थंय सेटल जावचें थंय सांगून ना आशिल्लें आत्तां येतात ना सो आनी तेची रिसर्च करून तुमी हांगा गांवां आयिल्ले म्हूण सांगून म्हाका तेची हे सायड सेटल जावका म्हळ्यार हांव जाल्लें बेंगलोरा जाल्यार मिगेल रुट्स पूर आसचे हेंचे एरिया तो सो तशें तो वचून हांगा सेटल जावया म्हूण सांगून म्हाका ते मिगेल पोस्ट डॉक्टरल जाले कुडले डिपार्टमेंट ऑफ सायन्स एंड टेक्नॉलॉजी म्हूण आसा तांगेले इन्स्पायर फॅकल्टी अवॉर्ड म्हूण सांगून एक स्कीम आसा कशें म्हणल्यार कोणें PhD जाल्लेरय एक पोस्ट डॉक्ट करता आसल्यार तांणी एप्लाय करत ताका सो ते एक्चुअली नॅशनल लेवल सिलेक्शन ते सो थंय सिलेक्ट जाल्ल्यार आमी खंय जावका जाल्यार जॉयन जावत इंडियानतू IITs NITs खंयचे सेंट्रल युनिवर्सिटी खंयचे इन्स्टिट्यूट वीच इज रेकग्नायज्ड सो थंय खंय तरी जॉयन जावन ते होस्ट जावन घेवका तांगेले एक क्रायटेरिया म्हणल्यार तुमगेले पॅरंट इन्स्टिट्यूशन घेवचें नज म्हूण सांगून पॅरंट इन्स्टिट्यूट म्हळ्यार
तुम्ही खंय PhD कोर नसता ती थंय घेवचें न्हय त्या सोडून आनी खंयचे इन्स्टिट्यूशनांत तुम्ही जॉईन म्हण सांग सो तशी म्हणा आता तुमगेले केसान तो NIT केसोणू दुसरे खंय जाल्यार तुम्ही जॉईन जावे आनी खंय दवकदल जॉईन जावेतो म्हण सांगून सो हांव कसं लेखलें म्हाका गांवां येवचें आशिल्लें नव्हे सो तशें थंयच्यान ते वावड घेवन वचें हांव गांवां जॉईन जाता म्हण सांगून तशी हांव श्रीनिवास युनिवर्सिटी होस्ट म्हूण घेवन थंय जॉईन जाल्ली सो ते 5 years टेन्यूर ते DST इन्स्पायर फॅकल्टी म्हणून ताची मागीर नेक्स्ट स्टेप ते 2 टायपाचे फेलोशीप आसता एक इन्स्पायर फॅकल्टी आनी एक रामानुजन फेलोशीप म्हूण सांगून ते 2 गेले 5 years जाल मागीर त्यांनी आणखी कंटिन्यू करका म्हूण सांगून असल्यार आपास एप्लाय करचें आसता तांतू बेस्ट एप्लिकेंट्स हें कोर न्हू पिक कोर न्हू तांकां सर्ब रिसर्च सायंटिस्ट म्हूण दितात म्हण मिगेल ते ग्रेडींग चलत आसतना म्हाका एक्सलंट ग्रेडींग म्हूण आयलें म्हळ्यार ते इन्स्पायर फॅकल्टी टायमार रिसर्च केल्लें तुमी तांचे विशयार म्हाका एक प्रश्न आसा ते इन्स्पायर अवॉर्ड तुमकां मेळ्ळे DST साकून ते DSTक तुमकां वचका जाल्यार तुमी कसले पेपर जो बरयलेले आशिल्ले की पब्लीश जो केले आशिल्ले की न्हय तांणी अशी तुमकां तुमगेले म्हळ्यार मार्क्स पळोवन आपयले ना ते आमी एप्लिकेशनांत जालें आमगेले तेची BSc लेवल तुलें म्हळ्यार 10th PU कडेर BSc कडेर MSc लेवल कडेर ताजे मागीर PhD कितलें पब्लिकेशन जाल्ला ताजे वयरी थंय तांणी क्रायटेरिया तांगेले कसो म्हळ्यार तांणी प्रिफर करचे फर्स्ट रँक होल्डर्स सो मास्टर्स लेवल्स तसल्यान फर्स्ट रँक होल्डर कडेर ताजे मागीर तुमी पेपर पब्लीश केलेले कितले स्ट्रॉंग आसा म्हूण सांगून सो त्या लेकर त्या बेसिसार त्यांनी सिलेक्ट करचे प्लस इंटरव्यू असतं त्यामुळे मस्त स्ट्रिक्ट असतं ते इंटरव्यू तुमको बेसिक्स गोत्तास की ना की म्हूण सांगून पडे समोर ड्रिल करता ती म्हणत म्हळ्यार बाय हार्ट मात नाही तुम कितले अर्थ जाला म्हण आमी म्हळ्यार प्रपोज करता एक प्रोजेक्ट आमकां 5 वर्षाक हे टॉपिका वयर रिसर्च करका म्हूण सांगता सो ताचे वयर तांणी मस्त क्वेश्चनिंग दितात कितले कॉस्ट पडटा पुरा दितात ती सो ताची मागीर सिलेक्शन जावचें सो त्या मागीर तेची तांचे आपास रिव्यू आसता एवरी 2 years सो मिगेल ते फायनल रिव्यू जाता आसतना एक्सलंट ग्रेडींग म्हणाय म्हण मिगेल रिव्यू म्हळ्यार तुगेल रिसर्च खंय थंय पावला म्हूण वय तेची तांणी एसेस करून कितले पब्लिकेशन आसा म्हूण पळयता ती सो मिगेल तांतू 42 आसिल त्या टायमार लास्ट ते 5 years ड्युरेशन युजली 10 तशें पुरा आसता मिगेल 42 आसिल सो तशी एक्सलंट ग्रेडींग म्हूण मेळ्ळी म्हाका ताचे मागीर तांगेल ते नेक्स्ट अवॉर्ड सर्ब रिसर्च सायंटिस्ट म्हूण सांगून त्या वय तशी इधर तुमी इन्स्पायर अवॉर्ड घेतिल्ले इन्स्टिट्यूटा कंटिन्यू करता ऑर एल्स दुसरे इन्स्टिट्यूट वय ताच्यात तुमी ते सर्ब अवॉर्ड म्हणले या सर्ब म्हळ्यार कसं ते सायन्स अँड इंजिनियरिंग रिसर्च बोर्ड म्हूण सांगून ते DSTचेले एक विंग सो SERB म्हूण सांगून तांणी ते रिसर्च सायंटिस्ट पोस्ट दिवचे सो तशी ते प्रिवियस आशिल्ले DST इन्स्पायर फॅकल्टी अवॉर्ड म्हूण सांगून हे प्युअरली सायंटिस्ट पोस्ट म्हळ्यार आनी कसले न्ही जस्ट रिसर्चा वयर फोकस कर न्हू वर्क करचें म्हणून आता सर्ब सायंटिस्टनी जावंक जाल्यार ते काम म्हळ्यार ते रिसर्च काम कितले कश्ट म्हूण सांगल्यार ते कशें जाता म्हळ्यार आमी खंयची टॉपीक चूज करता ती म्हूण जाता रिसर्चान तो विंगड टॉपीक आसता सो केलो टॉपीक ओके कंपॅरेटिवली इजियर आसता केलो स्टडीज हांव नेम करूं वचना केलो स्टडीज चूर इजियर आसता म्हळ्यार मस्त टायम कन्ज्युमींग न्हय डिमांडींग न्हय हांव म्हणना हांव थर्मो इलेक्ट्रीक टेक्नॉलॉजी म्हूण हांतू करचें ते मस्त डिमांडींग म्हळ्यार ते कटींग एज रिसर्च चलता आसत ताजे वयर कशें म्हळ्यार रिसर्च पुरा कंट्रीसान तू एक्सलंट सायंटिस्ट वर्क करता आसत सो आमी वर्क करून ते पब्लीश करका आमी करचे फुडें आनी कोणें केल्ले री ते कॉम्पिटिशन वय ते सो मस्त आमी ओके आज नाका फाय केल्ले सही म्हूण जायना सो एवरी डे मॅटर्स सो तशें तवचें आनी एक कसं म्हळ्यार म्हाका हे थर्मो इलेक्ट्रीक टेक्नॉलॉजी म्हळ्यार कशें म्हळ्यार हीट आसा पळय ते करंटा कन्वर्ट करचे हीट म्हळ्यार हुंसा आनी करंटाक ते कशें म्हळ्यार एक सायड हून आसा न्हू आनी एक सायड थंड आसल्यार ते हे मटेरियल घाल्ल्यार त्या प्लेसान तू ते करंट जनरेट जाता सो तशें जावचें वचून न्हू आतां कसो जाल्ला म्हळ्यार एक 3 मटेरियल आसा बिस्मथ टेल्युरायड लेड टेल्युरायड आनी सिलिकॉन जर्मेनियम म्हूण सांगून ते 3 मात्र चूर एफिशियंट म्हूण सांगून जाल्यार ते कसो जाता ते लेड आनी म्हळ्यार मस्त टॉक्सीक न्हू सो ते यूज करूं जायना सो आमगेल रिसर्च कशी म्हळ्यार आसिल मटेरियलाचे
इम्प्रूव कशी करची थर्मो इलेक्ट्रिक एफिशियन्सी म्हणून सांगून आता बेसिकली हे किती लायक म्हणून सांगल्यार आता मस्त एनर्जी प्रॉब्लेम चलतास न्हू सो फ्युचरांत आणखी मस्त कष्ट जाता आता बेसिकली कशें चलतास म्हळ्यार आता आमी कसलेय फॉर्म ऑफ एनर्जी घेवं तांतू 60 to 65% हीट जावन वेस्ट जावचें आता आमी राखडा उज्ज घेतले रे म्हळ्यार ताचे 60 to 65% हीट जाता तशी बल्ब ऑन केल्यार तांचो हीट कडेन आतां वेहिकल पळयलें ते एक्झॉस्ट पायप मस्त होऊन जाता ते बेसिकली एनर्जी दावकदनेल काम करनाशी हीट वेस्ट जावचें सो आमी करची कशी म्हळ्यार ते स्कॅवेंज करची कशी म्हूण सांग म्हणून ते हीट काणू तुम्ही चंद उदाहरण सांगली मात्र ते हीट काणू आता एक तुम्ही सिंपल एक्झाम्पल सांगला ते इंजिन न्ही होऊन जाता कारा इंजिन गी बायका इंजिन ताजे ते एक्सेस हीट ते कन्वर्ट कर वापस करंट कर वापस एनर्जी पॉवर जनरेशन ते आतां केलो कार अंत BMW तसल कारा पुरा ते तांणी अप्लाय करता आसती जाल्यार तांची आतां जनरेट केलेली इलेक्ट्रिसिटी ताजी मस्त पॉवर आसा ना एक मोबाईल चार्ज करत तशें कसले सण्ण मोठा करत सो आमी ते एफिशियन्सी चड केलेली तशी लायक जाता आनी हें म्हळ्यार आतां स्पेस मिशन्स मस्त उलयता आसत ताजे बग्गे नासान तांणी कशें म्हळ्यार आतां ते तांणी मार्साक पुरो रोवर पेटयतात न्हय थंय तांकां पॉवर जनरेशन सोलारा वयर डिपेंड जावूं जायना सो तांणी हे थर्मो इलेक्ट्रीक टेक्नॉलॉजी यूज केला कितले पसून म्हळ्यार रिलायबल म्हळ्यार वायट पुरो जायना मेटेरियल न्हू आतां युजली आमगेले खंयचे हे जाल्यार थोडी काळ भितर वायट हे मेटेरियल मुवींग पार्ट ना कसलें ना जस्ट इट्स अ मेटेरियल अ पीस ऑफ ब्लॉक सो तशें आसतना तांणी ते वॉयेजर मिशन पुरो पेटयलेले 46 years तुलें चलतास विदाउट मेंटेनन्स सो आमगेले आतां इस्रोचेले प्लॅन घालता आसत तांणी थर्मो इलेक्ट्रीक टेक्नॉलॉजी यूज करता म्हूण सांगून सो तशी कसले हेल्प करूं जावची जाल्यार आमगेले सांग करे म्हूण सांग मी सांगता सांगता मेला हांगा कांट फुलता म्हाका तितले एक संतोष जाता सर म्हळ्यार एक बैलमनीस जावन इतले पुरो साधन करचें पडलें ते सान विशय न्ही म्हणून तशीच आतां तुमी ते नॅनो पार्टिकला विशीं सांगले हे मेटेरियल सायन्स म्हळ्यार कसलें आनी तांचे आमगेले सामान्य जिवनांत तांचे एप्लिकेशन खंय पुरस मेटेरियल सायन्स म्हळ्यार अशी डेफिनेशन हें करत जाल्यार तुमकां केमिस्ट्री आनी फिजिक्स वट्टू केल्ल्यार मेटेरियल सायन्स म्हूण सांगता ती जाल्यार आतां आमी खंयचे घेवन ती कसले फिल्डान तूं मेटेरियल सायन्स इज दी मोस्ट बेसीक म्हळ्यार आतां तुमी आतां फोन पळयल्यार आतां स्मार्टफोन पुरो पळयले फूड कशें आशिल्लें आतां कशें आशिल्लें कॅमेरा फूड कशें आशिल्लें ते टेक्नॉलॉजी डेव्हलपमेंट पुरा जावचें मेटेरियल सायन्स मागीर फॅब्रिकेशन करून इंजिनियर्सान पुरा तुमकां प्रॉडक्ट रेडी करचें आनी खंय वापर करता खंय उपयोग करता पळोवचें जाल्यार फस्ट ते रिसर्च चलचें मेटेरियल सायन्सांत म्हळ्यार तुमी रिसर्च करता करता कळटा आतां आमी पुरा फिजिक्स केमिस्ट्री मॅथ्स म्हूण पुरो डिवायड करतात न्हू त्या रिसर्च लेवलाचे आमकां ओवरलॅप जावन वता सो ते फुल ब्रॉड कॅटेगरी मेटेरियल सायन्स तांत हांव एक्चुअली मेटेरियल्स केमिस्ट्रीन वर्क करचें तशीच एक तशें उलयतना म्हाका आनीक उडक आसलें मोबायल फोन आतां फुडले आमगेलो स्मार्टफोन पळयतना ते वग्गी हीट जेवचे आशिल्ले ಸ್ವಲ್ಪ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಲಿ ಕೂಡ ಹುಂಜೆ ಫೋನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ವೇಳೆ ಚೇಡುಲೆಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹುಂಜೆ त्याच आत्ता येवचे आत्ताच काला येवता जाल्यार मोबायल फोन पळयल्यार ते तितली होऊन जायना पण ते नॅनो पार्टिकल्स अशें पुरो म्हणून लिखचे नॅनो पार्टिकल म्हणून तांणी ते नॅनो मेटेरियल म्हणपळे तांणी ते चिप डिवायस करता आसतना कशी हें करतात मात ते हीट जनरेशन मस्त जायना अशी ट्रान्समिट जावता तशें ते तुमी सांगिल्ले वरी आतां इलेक्ट्रॉनीक पुरा कितले सान जाता आसत म्हळ्यार तांची कुलींग मस्त हें जावका एफिशियंट जावन जावका तशी ते नॅनो फ्लुइड म्हूण हांव एक मेन्शन केलें पळय ते यूज करचें इलेक्ट्रॉनिक्सांत पुरो आसा पळय ते हीट डिसिपेट करचे पळय ते नॅनो फ्लुइड्स यूज करतात सो तेदान मस्त होऊन जायना अशी तशी तुमी तावळ एक BMW काराचे एक उदाहरण सांगलें तशी आतां एक नवी टेक्नॉलॉजी आयला हे टोयोटा आनी होंडाचे कंपनी तांणी वापरताचे हायब्रीड कार्स म्हणून म्हळ्यार करंट आनी हेजे पेट्रोल यूज कर म्हळ्यार पेट्रोल बर्न जायला तशी ताची हीट बॅटरी तांते तुमगेले रिसर्च फील्ड कितें ना आमगेले ते हांत्या ना जाल्यार हीट डायरेक्ट करंट कन्वर्ट करची तसं जाता तशीच तुमकां नॅशनल अवॉर्ड या राष्ट्रमट्टार अवॉर्ड या प्रशस्ती मेळ्ळेली आसा हाजे बद्दल आमकां ಸ್ವಲ್ಪ विशय सांगता
ओके त्या कशें म्हणल्यार आतां सायन्स अकॅडमी दुसरे आसा एक नॅशनल अकॅडमी ऑफ सायन्सीस इंडिया म्हणून सांगून NASI नासी म्हणून सांगून आमी सांगता ते नासीचे कशें म्हणल्यार तांगेले यंग सायंटिस्ट अवॉर्ड म्हूण आसता 35 इयर्सकिंत उण आशिल्ले रिसर्चरान तांणी कसले लायक ए ग्राउंड ब्रेकिंग टायप रिसर्च केल्यार तांणी ते अवॉर्ड हें करचे तांत म्हण आमी एप्लाय करून घेवची न्हय तसले अवॉर्ड सो तांगेले फेलोज म्हूण पुरो आसता तांणी चोर सायंटिस्ट व्हडले लेवल सायंटिस्ट सो तांणी कसं करतात म्हणे तांणी चूज करतात ओके हांनी लायक आसचे पुरो म्हणून सांगून तांगेले CV पळोवन तांणी नॉमिनेट करतात ताचे मागीर आमगेले CV फुल्ल एनालायज जावन आमगेले वर्क कशें चलता आसा म्हळ्यार अशी नुतं पब्लीश करता आसत की एक्चुअली ते इम्पॅक्ट चड आसा की म्हूण सांगून ताजे वयरी बेजिसार तांणी अवॉर्ड करचे सो बिगेन तशी 2 आसा एक नासीचेले आनी एक इंडियन अकॅडमी ऑफ सायन्सीस म्हणून सांगून ते रिसेंटली मेळ्ळेले म्हाका हे वर्ष तांणी असोसिएट म्हूण आपयतात तांकां सेम यंग सायंटिस्ट टायपाचेची नांव तांणी असोसिएट म्हूण करतात आतां हे पुरो अवॉर्ड मेळटा जाल्यार कसले क्रायटेरिया म्हूण आसली पब्लिकेशन्स ओके एक CV तुमी सांगलें कशें स्कोर केलें कशें कितें म्हूण सांगून मार्क्स इम्पॉर्टंट म्हूण जालें जाल्यार मार्क्स एक्चुअली मस्त इम्पॉर्टंट न्हय म्हूण सांगचे ओके हांव हे स्टेटमेंट पास करता म्हळ्यार कशें जाता म्हळ्यार ओके मार्क्स जस्ट बाय हार्ट करून एग्जाम बरोवन मार्क्स मेळ्ळो ते एक आनी एक तुमकां इंट्रस्ट आसून सिक्कून एग्जाम बरोवन लायक मार्क मेळचे तशी सो म्हण बाय हार्ट केलें थंयक व्हरता म्हळ्यार ऑन पेपर दाखोवता ओके मार्क्स लायक असो म्हूण सांगून जाल्यार ते मागीर रिसर्च स्पेशली व्हरता आसतनाच पळय तुमगेले पेपर मार्क तितलो मॅटर जायना एक्चुअल कितले नॉलेज आसा पळय ताजे वयरी डिपेंड म्हळ्यार परीक्षा बरोवन तातूंत सार तुमी कितले तुमगेले जिवनांत काडला या तुमगेले मनान दवरला कितले ज्ञान तुमी वाडोवन घेतला त्या वेळी जाय म्हणून तशी तुमी ते नासी अवॉर्डाचे विशय सांगता आशिल्ले तेची ते एक नासी कडेन आनी एक IAS असोसिएटाच आनी एक हें म्हळ्यार आतां कोणी चेडू आसात म्हणले की डिग्री लेवल एक PG लेवल तांकां अशी छामळ पण हांव JNC चमकलेली म्हूण सांगून तशी IASाचेर एक स्कीम आसा तुम कोणाक रिसर्च एक्सपोजर दावका जाल्यार 2 म्हयने पिरियडाक सो तेन्ना तांणी एप्लाय केल्यार असोसिएट्सा अंडर घालतात तांणी रिसर्च शिकयता म्हूण सांगून ते एक्चुअली हांव सांगची जाल्यार लायक अपॉर्च्युनिटी म्हळ्यार आतां कसं म्हळ्यार म्हाका रिसर्चा बगपूड कसले गोत नाशिल्लें ते चमकलेलेक म्हाका कळ्ळें ओके हें वय लायक असं हे ट्राय करता म्हूण सांगून ते म्हगे लायफा डायरेक्शन चेंज जालें सो हांव चेडवा कसं सांगची म्हळ्यार नाका म्हूण बसूं नका ती जस्ट ट्राय करा ती दाय न्ही सोडले सय दुसरो तुमगेले खंयचे इंट्रस्ट आसता तो वचा ती जातल्यार हें एक लायक अपॉर्च्युनिटी ते इंडियन अकॅडमी ऑफ सायन्स म्हूण सांगून सो BSc बेंगळूर आसचे ते अकॅडमी आसची बेंगळुरान तूं जाल्यार तुमकां रिसर्च आसपा तुमगेले फिल्डा वयरी इंडियान तूं खंयच्याय लॅबान तूं वर्क करयता आतां पुरो कर्नाटकांत मेळटा म्हणत खंयची एक फील्ड दुसरो खंयची स्टेटांत आसा म्हणलें की तुमी तुमगेले फील्ड बरो खंयची इंट्रस्ट आसा म्हूण सांगून तांणी थंय चॅक करतात ते गायडाक ओके की ना हे म्हूण सांगून CV तांणी तुमकां थंय पेटयता म्हळ्यार खंयचे इन्स्टिट्यूट खंयच्या फेमस आसा थंय तुमकां पेटयतात म्हणून तशीचे आनीक एक म्हगेले प्रश्न आशिल्ले तुमी आतां त्या रिसर्च करच्याक एक तयारी आसा तशी म्हणलें म्हळ्यार तांणी थंय सिलेक्ट करताची खंयच्या इन्स्टिट्यूटा वचूं का म्हणून आतां कोणें साना गांवांत आसा म्हणलें घेया साना गांवांत आसो न्हू साना युनिवर्सिटींत काम करता आसा म्हणलें घेया तसर मनशाल पब्लिकेशन आसल्यार पक्कने त्या भायर तांणी रेकग्नायज करता गी हय कितें म्हळ्यार इन्स्टिट्यूट मॅटर जायना हांगा म्हळ्यार हॉडॉड इन्स्टिट्यूट नॅशनल इन्स्टिट्यूट तसले पुरो हांगा तो आशिल्ल्या मात्र नाही हें एक्चुअली कशें म्हळ्यार इंडिविज्युअल स्पेसिफीक तुमगेले इन्स्टिट्यूट तांणी कन्सिडर करिना ती तुमगेले वर्क कितलें म्हूण सांगून त्या वय तुमी सांगिल्ले वरी तें एक क्रायटेरिया जाता आतां व्हड इन्स्टिट्यूटांत आशिल्ले ना चूर लायक काम करचें स्लायटली इजियर म्हूण सांग म्हळ्यार फेसिलिटी आसा फेसिलिटी आसता म्हूण सांगून ते सान इन्स्टिट्यूटा आसून काम करचें ताका एक्चुअली वेटेज चड दितात तांणी कित्याक म्हळ्यार तेदान आसपा सान इन्स्टिट्यूट आसून कसले फेसिलिटी ना अशी रिसर्च करता आसतना
ताची वेटेज चड कॅपॅसिटी चड आसा तितली तुका एक मुखार येवकार म्हण एक इंट्रस्ट आसा ते पुरा क्रायटेरिया असेस करतात ते पुरा करून तांची मागीर त्यांनी अवॉर्ड डिक्लेअर करचे मग ते मस्त इजी ना चढते तुम्ही सांगेल वरी आता लिस्ट पळयले अवॉर्ड लिस्ट चढते IITs कडे थोडी NITs कडे भरलेले कॉलेजांनी मस्त उणेची म्हण सांगेक तांते तुम्ही तितले जालो कॉम्पिट करून तुमकां मेळ्ळा त्या प्रशस्ती त्यामुळे दोन कसं म्हणचे सांगा नो वर्ड्स टू प्रेज यू आत्ता तुमगेल्या जर्नीन तू तुमगेले आवस बापसोले पेरेंट्स आले पोषक आले पात्र कितलेस एक त्यांनी दिलेली म्हाका म्हळें लिबर्टी घर कडेन खंयचेक आतां हांव म्हणपळे म्हाका हायस्कूल आसतना गोत्त आशिल्लें हांव BSc करता म्हूण सांगून ओके म्हळ्यार म्हाका इंजिनियरींग आवस मेडिकल आवस तशें कशें जालें म्हगेलो अण्ण इंजिनियर सो म्हाका कसो हांव चूज करूं सांगलें इंजिनियरींग नाका एक्चुअली म्हाका मेडिसिना इंट्रस्ट आशिल्लें जाल्यार म्हाका एम्पथी क्वोशंट चड सो तशें आसतना म्हाका गोत्त आशिल्लें डॉक्टर जावचें जायना म्हूण सांगून सो ताकाची ओके हांव BSc करता म्हणलें ओके ताजे मागीर MSc करता म्हूण सांगून तेची म्हाका डिसायड करचें प्रॉब्लेम जालें तेन्ना मंगळूर युनिवर्सिटी करची की NIT करची की म्हणटा आसतना तेन्ना अण्णान सांगिल्लें ओके तूं NIT चूज करी म्हूण सांगून कडेर ताचे मागीर तशीच आतां MSc जालें कुडलेंच पळय हे JNC वचून रिसर्च एक्सपोजर जालें तेन्ना हांव ओके PhD करता म्हूण सांगलें सो ओके म्हूण सांगलें खंयक म्हाका नाका कोर नाका म्हूण तसले कसले रिस्ट्रिक्शन येयनी सो आतां कसं असलें ओके हें कोरका म्हूण दिसता ओके फायन करी म्हूण सांग मस्त सपोर्ट दिला सपोर्ट मस्त आशिल्लें सो एक घरा सायड चुलें आनी एक टिचर्स सायड चुलें त्या दोन मस्त इम्पॉर्टंट म्हगेले लायफान तशी तुम्ही स्टॅनफोर्ड युनिव्हर्सिटीन तो केलेल्या पब्लिकेशना निमित्त तुमकां टॉप 2% सायंटिस्ट म्हणून तांणी एक नाव दिलां हाचे बद्दल सांगता हां तें कशें म्हणल्यार आतां आमी रिसर्च केलेले पुरा वर्ल्ड वायड ते हें जाता कसले पब्लीश जाता की सो ते पुरा एक स्कोपस इंडेक्स जर्नल्स म्हूण आसता तांतू पुरा डेटाबेजांत आसता सो तांणी स्टॅनफोर्डाच कसं करतात म्हळ्यार तांणी ते केलो क्रायटेरियान तूं पिक करता ती सो सायंटिस्टा तूं रँकींग करून हें करता ती म्हळ्यार बेस्ट सायंटिस्टा फर्स्ट रँक तशें म्हूण सांगून सो ते टॉप 2% आशिल्ले तांणी पब्लीश करता ती आनी टॉप 2% सायंटिस्ट वर्ल्ड वायड म्हूण सांगून कशें म्हळ्यार तांतू फील्ड आनी लेक्का तितली ना पुरा रिसर्चर्स खंयचे आनी तसो केमिस्ट्री फिजिक्स मॅथ्स खंयचे इंजिनियरींग पुरा ಒಟ್ಟು कोर्नस पळय तांणी ते टॉप 2% लिस्ट म्हूण करचे ते कशें म्हळ्यार हांव लास्ट 10 years तुलें रिसर्च करतास म्हणलें की मिगेल गायड हांव म्हणपा भारत रत्न CNR राव तांणी लास्ट 50 years प्लस रिसर्च कर सो तशी दुसरे सायंटिस्ट तांगेल नंबर ऑफ इयर्स ऑफ रिसर्च मस्त व्हड आसता पुरा जन ಒಟ್ಟು एसेस करतात तांणी सो एक्चुअली हांव मस्त सानी म्हूण सांगलें ते लिस्ट एंटर जावचे ताजे बद्दल पेपर आरे तुमगेले विषय आयलेले आसा म्हळ्यार यंगेस्ट मनीश म्हळ्यार यंगेस्ट सायंटिस्ट हू हॅज बिकम द टॉप 2% ऑफ द लिस्ट म्हणून इन द लिस्ट म्हणून आयला ताजे बद्दल आमगेला मस्त हें हेजे हें ते 10 point सर्वे 10 point MSc करता वय ओके नेक्स्ट स्लाइड प्लीज हें ते नॅशनल अवॉर्डाचे म्हणलें नासीचे हां हें हांव म्हणपळें ते इन्स्पायर जाल्ली कुडले ते सर्ब रिसर्च सायंटिस्ट म्हूण सांगून अवॉर्ड मेळ्ळेले तांगेल 46 lakh प्रोजेक्ट अमाउंट इन्स्पायराचे 1 crore आशिल्ले 1.1 crore ते रिसर्च करचे दिल्लेले फंडींग तांणी आनी 46 lakhs फॉर 2 years दिलेले हें एक एडिटर्स चॉयस म्हूण सांगून सिलेक्ट जालें हांव म्हणपळें आमी केल्लें वर्क आमी पब्लीश करता सो एक मटेरियल स्टुडंट हें खंयची पुरा जर्नल्सान पब्लीश केलें मिगेल ऑलमोस्ट पुरा जर्नल्स आसा म्हण पुरा पब्लिशर्स आशिल्ले म्हळ्यार तांगेल मेजर केमिस्ट्री रिलेटेड जालें एल्सवियर ACS RSC विल्ले म्हूण सांगून आनी मेजर कडेन तशी स्प्रिंजर टेलर एंड फ्रांसिस म्हूण आसा हे एल्सवियर आशिल्ले मटेरियल स्टुडंट फिजिक्स म्हूण सांगून एक जर्नल हांत आमी कशें केलें म्हळ्यार एक टिनटेलोरायड म्हूण एक मटेरियल आसा ताका आमी डोप केलेले डोप करून ताजी एफिशियन्सी चड चॅक म्हणून ताजे एक पवर फॅक्टर म्हूण एक कॉन्सेप्ट आसता ते मॅक्सिमम
डेट ते मॅक्सिमम पॉवर फॅक्टर ते मेळ्ळो आमकां. सो ते हांतू पब्लीश केले तेन्ना तांकां कसं करतात म्हळ्यार पब्लीश मस्त पब्लीश जाता पेपर एक जर्नलान तांतू बेस्ट कसले असल्यार मस्त इनोवेटीव असल्यार तसले ते एडिटर्स पिक करता ती आनी ताका एडिटर्स चॉयस म्हणून सांगता ती. हे पेपर इंडियाचे एक पेपर सिलेक्ट केले त्यांनी वरले पुरा तशी मस्त कंट्रीज आसात न्हय तांगेले पुरा आसता. सो इंडियाचे हे एक पेपर आशिल्ले एडिटर्स चॉयस म्हणून सांगून. हे समेत तेची सेम पेपर परिसर असणे हे बी तुम्ही दावळ सांगितले थर्मो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स म्हणजे हे रिसेंटली हाजे ते नासीचे म्हणून पळय ताचे पेपराचे येयले. हे ते टॉप 2% म्हणटा आशिल्ले पळय ताजे पेपरांत येयले इंडियन एक्सप्रेसान. हे आमगेले चान्सलर श्रीनिवास युनिवर्सिटी चान्सलरान कंग्रॅच्युलेट करता आसचे. त्या म्हळ्यार हे एक टायमान तूं कशें जालें म्हळ्यार म्हाका एक IASांतल्यान असोसिएट म्हूण मेळ्ळें म्हळ्यार विदीन मंथ्स गॅप कडेरी हे टॉप 2% लिस्टांत आयली. कडे रॉयल सोसायटी ऑफ केमिस्ट्री म्हूण आसा तांणी कसं करतात म्हण टॉप 5% लिस्ट करतात ती. सो लास्ट 3 years तुलेन हांव टॉप 5% सायंटिस्ट लिस्टांत येता. सो ते 3 न्यूज वट्ट आशिल्ले. सो तशी तुमकां विशेष जावन ताणें सन्मान केलेले. आता मी गेले तुम्ही तावळ सांगले कसं म्हळ्यार तुमगेले हांगा JNUन तो JNCन तो तुमगेलो गायड भारतरत्न डॉक्टर CNR राव आशिल्लो म्हणून तांगेले वट्ट तुमगेले एक्सपिरियन्स कशें आशिल्ले अनुभव कशें आशिल्ले म्हळ्यार एक भारतरत्न म्हणजे तसा लेखलो सायंटिस्ट वर्ल्ड वायड फेमस विश्वविख्यात जावन असो एक सायंटिस्ट आनी दुसरे तुमगेले मस्त तुमगेले जन अशा पुरोन जे तुमकां गायड केलें म्हणजे तागेले आनी की बाकी गायड आले एक कसं एक म्हळ्यार एक कशी तुमी विशेष आशिल्लो तो. एक म्हळ्यार फर्स्ट आमी नांव आयकत आसतनाची एकदम वचून उलयत आसतना भंय 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 म्हळ्यार हांव जॉयन जालेलें एक्चुली प्रोफेसर वाघमारे म्हूण सांगू उमेश वाघमारे अंडर थियरिटिकल करता आशिल्लें. तशी तांणी डिस्कस करता आसतना मिगेल नांव येवन तशें ताणें आपयलें यो म्हूण सांगून ते आपयलें तेन्ना एकदम भंय स्टार्ट जालो यो कितें कसलें म्हूण सांगून. सो आमी फूल भिवून वतात जाल्यार कितलो मोस्ट हंबल म्हळ्यार आसा पळय मस्त कॅरिंग आनी ते एजाकय ते रिसर्च आसची इंट्रस्ट पळय आतां आमी 10 वर्सांतल्यान करता ती ते तांणी 50 years पासून कोरनाय आसा पळय ते आनकी तेच लेवल ऑफ एन्थुजियाझम ते कशें जाता तांणी तशें करता आसतना आमकां ऑटोमॅटिकली वर्क करता म्हूण दिसता. आनी कितली ब्रिलियंट म्हळ्यार कशी पळयल्यार अशी बरोवन दिसता ते हें ट्राय करी म्हूण सांगून तशी आनी मस्त क्विक आतां आमी एक बरोवन हे रिजल्ट आयला म्हूण सांगून दिल्यार आसा पळय बाय नेक्स्ट डे फुल हे करता म्हळ्यार घरा वचूनय वर्क करून त्या एजाक मस्त म्हळ्यार मस्त तसल टायपा जन हांव केन्ना ना पळय. सो त्या एक लायक एक्सपिरियन्स मागीर तेची म्हळ्यार केलो टर्निंग पॉयंट म्हणजे लायफान तूं ते JNC एक्सपोजर मस्त इम्पॅक्ट आसा मी. आतां तुमगेली मटेरियल सायन्साचे नॅनो पार्टिकल्साचे एक फील्ड या क्षेत्र हे मुखार सोडून आनी कोणी जनांनी येवन तांचो रिसर्च करता म्हूण जाल्यार हांचो स्कोप कितले आसा? मस्त आसा. सो एक्चुली मटेरियल सायन्स कशी म्हळ्यार तुमी खंयचेय फिल्डांत इंट्रस्ट आसा तुमकां सो तुमी जेंडर हँग करून करता. ताकाच आमगेले आतां आमी युनिवर्सिटीन कसो केला म्हळ्यार मटेरियल सायन्स एंड इंजिनियरींग म्हूण सांगून एक डिपार्टमेंट स्टार्ट केलें. सो तेन्ना खंयचेय फिल्डा आशेत तुमी तर तुमी ह्या फिल्डाक येवन म्हळ्यार तुमगेले कसा आयडियाज आसा पळय ते पुरा कोलॅबरेटीव एफर्ट करून नवे कसले करता म्हूण सांग. तशेंच एक यंगस्टरान या युवान तांकां एक रिसर्च फिल्डा येवका म्हणून तांकां मन आसल्यार तांकां तुमी कसो एक म्हळ्यार एक माहिती दिता म्हळ्यार कसं सांगता तुमी तांकां? ओके फर्स्ट कसो म्हणचे म्हळ्यार हांवें तुमकां ओके रिसर्चांत येवका म्हूण इंट्रस्ट आसले खंयची एजान तूं म्हणून जाता. एक हांव म्हणलें पळय DST इन्स्पायर म्हूण सांगून तांगेली स्कीम आसा कशें म्हळ्यार 10 years तुलेन 15 yearsंकय तुमकां चूर कसले इंट्रस्ट आसा म्हूण जाल्यार तुमी एप्लाय केल्यार तांणी तुमकां लिडींग सायंटिस्टा वट्ट वर्क करचें सांगता ती 10 to 15 years. त्या एक स्कीम ताचे मागीर
तुम्ही डिग्री आसा ती म्हूण सांगे इदर BSc ऑर MSc खंयचे पोस्ट ग्रॅज्युएशन ऑर ग्रॅज्युएशन तेन्ना ना इन्स्पायर स्कॉलरशीप म्हूण आसता तांणी तुमकां 80,000 तशी दिता ती सो तुमी जी तुमगेल कॉलेजान तूं राबून कोणाला एकल्याल गायडन्स घेवन वर्क कर येता सो तेन्नाय तुमकां रिसर्च एक्सपोजर मेळटा तांची मागीर PhD टायमार इन्स्पायर फेलोशीप म्हूण एक आसा सो तें कर येता नेक्स्ट इन्स्पायर फॅकल्टी अवॉर्ड म्हणून सांगून सो तुम्ही खंयची हंत आसा ती एज ग्रुप आसा ती तुमकां जस्ट एक रिसर्च एक्सपोजर दावका म्हणल्यार इन्स्पायर स्किमा तुम्ही ट्राय कर येता एक नातल्यार अशी इन जनरल एडवायस म्हणल्यार तुमकां सान आसतना ओके हंतू करतात युजली कसं जाता बापू CA म्हणल्यार चेडवांकय CA इंट्रस्ट आसता एक लॉयर म्हण जाल्यार चेडवांकय लॉयर जावका म्हण आसता एक डॉक्टर जाल्यार डॉक्टर तशी कसले असले ओके सान तुलेन इंट्रस्ट असले तेच फिल्डा वचत एक तुमकां आयडिया ना म्हणल्यार बेसिकली आतां तुमकां चूज करूं आसचें PU लेवलार मागीर 10th पासून सगळ्यांक सेम PU तूं हांव म्हणची जाल्यार कितलो ब्रॉड जाता तितलो चूज करा ती म्हूण सांग एग्जाम्पल आतां तुमकां इंजिनियरिंगा वचका की मेडिकला वचका की गोतना तेदान बेस्ट ऑप्शन PCMB घेवचें सो तुम्ही इंजिनियरिंगाक वचेत मेडिकलाक वचेत बेसिक सायन्साक वचेत जाल्यार केलो जण म्हणटा ती बायोलॉजी नाका आमकां बरें चित्तर सोडोवचें आमी ताका कंप्युटर सायन्स घेता ती इंजिनियरिंगा हेल्प जाता म्हणून सांगून तें एक्चुली तें रॉंग नोशन कित्याक म्हळ्यार आस पळय खंयचेय सब्जेक्ट चांग एक वायट न्ही ओके एक चूर चड इश्ट आसता उण इश्ट आसता जाल्यार खंयचें निग्लेक्ट करचें न्हय कित्याक मात बायोलॉजी आनी चडते बायोलॉजीक आसचें चित्तर सोडोवचें या एक बेब बुक आसचें आसता जर म्हणून जनान लेखला आनी केमिस्ट्रीक एक हें आसा समो बाय हार्ट करपा पडटा म्हूण सांगून इक्वेशन एक्चुली तें न्हय कशें म्हळ्यार तुमकां कॉन्सेप्ट गोतना सन क्लासा पुरो ओके इनएविटेबली चेडूं बाय हार्ट करता जाल्यार तुमकां तें एक्चुली कळल्यार आस पळय तुमी बाय हार्ट करता म्हणना ऑटोमॅटीक बरोबर येता ते फूल इक्वेशन शिक्का म्हणना सो तशें म्हणचें तें एक्चुली हायर लेवल एज्युकेशनाचें आमकां मात्र कळटा तें सो तशें जावचें वचून तुमी तें स्कोप आसपा ते गेट सान करूं ती म्हूण सांगून कितलो ब्रॉड जाता तितलो करा ती म्हूण सांगून तशेंच अनेक एक मुख्य जावन तुम्ही संदेश कसो दिवका म्हळ्यार आवस बापसूक ते पोषकांक आतां हे युवा चेडूं जे आसाची तांकां मुखार सून कसले एक साधन कोरक जाल्यार तांगेले आवस बापसूक तुमी कसो सांगताची म्हणून पोषकांक कसं सांगताची म्हळ्यार हांव तेच म्हळ्यार सान चेडवांक तितलो आयडिया आसना जाल्यार तांगेले टॅलंट कसो म्हूण आवस बापसूक कळटा आवस बापसूक कळटा टिचरांक कळटा सो तशें वचून तुमगेले चेडवाक खंयच्यान इंट्रस्ट आसा म्हूण जाल्यार आस पळय तुमी तें नाका दुसऱ्या फिल्डाक घालकाची सकड हांतू वता आसा ती दुड्ड लायक मेळटा म्हूण तशें करूं ती पळया ती कशी कंडिशन म्हूण सांग तांकां खंयच्यान इंट्रस्ट आसा बेसिक सायन्सा वचका म्हूण लेखली रिसर्चा वचका म्हूण त्या म्हणल्यार इंजिनियरींग कोरने रिसर्चा वचेत इवन मेडिकल रिसर्चा वचेत सो पळयात कशी म्हूण सांगून मग ते मस्त फॅक्टर कन्सिडर करता आनी केलो जन कसो जाता मग चेडवांक भायर पेटोवचें तितलो इश्ट आसना घरा लागीं कसले लायक कॉलेज असले थंय पेटयत मग रिसर्चा पेटोवं हायर एज्युकेशन दुसरे स्टेटा पेटोवं मागीर नॅचरल आसता सो त्या पुरो फॅक्टर कन्सिडर कोर न्हू पळया ती खंयची बेस्ट म्हूण सांगून तांकां इंट्रस्टय आसका आनी स्कोपय आसका सो आनी कन्विनियन्स कशें म्हूण पळो न्हू तें चूज करक त्याची आनीक एक अखेरीच प्रश्न म्हणत आतां एक PhD केलेले मनीस ज्यो इतले रिसर्च केले मनीस ज्यो इंडस्ट्रियल लेवल वताची म्हळ्यार खंयचे एक कंपनी सर्व न्हू कामाक म्हणून सरवताची तसं कसं अवकाश तुमकां मेळ्ळेलेच की न्ही तुमी नाका म्हणून तुमी ह्या नाका MSc टायमार आमकां आयिल्ले कंपनीज पुरा म्हळ्यार वच्ची जाल्यार R&D विंगाक QC म्हूण सांगून तेन्ना हांव डिसायड करून जाल्लेलो ऑलरेडी म्हळ्यार फर्स्ट इयर MSc जाले कुर्ले हांव JNC चमकना तेन्ना म्हाका PhD करता म्हूण आयडिया आसली सो तशी कॅम्पस प्लेसमेंट हांव एग्जाम बरोवचेक वचनी कशी रिसर्चाक वचचें म्हूण सांगून आनी कोणाक म्हळ्यार हांव वचूं न्हू मेळ न्हू तेन्ना तर ते सीट वेस्ट जाता सो आनी कोणाक इंट्रस्ट आसले तांणी वचोन ती म्हूण सांगून हांव कॅम्पस प्लेसमेंटाक वचनी आसली म्हळ्यार तुमकां तेन्ना तुमी डिसायड केलेले म्हणून मुखेल म्हळ्यार ऑलमोस्ट एक स्टेप फुडें थिंक करनासतात नेक्स्ट कसलें म्हूण सांगून तशीच अनेक एक जनाक सामान्य जन आसता मनाक कसं म्हळ्यार विज्ञान या सायंटिस्ट म्हळ्यार तांकां लायफ ना फुल बिजी आसताची तशें म्हणून हाजे बद्दल कसं म्हणटाच
तशी कसले ना लाईफ ना म्हणणे ते कसं वच म्हणले री आतां रिसर्च तुम्ही पॅशना निमित्त केल्ले री आतां हांव ऑलमोस्ट वाराक 7 days वर्क करता. सो तशें आसतना जन मस्त निमगितात म्हाका तुका बोर करना मॅन सगळो वेळ काम 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 कसं ते यो फंक्शनाक हाका ताका म्हण पुरो सांगून ते आमकां कशें जाता ते करचे आनी तूं कितले इंट्रस्ट आसता म्हणल्यार ते काम म्हूण दिसना. तशें जावचें वचूनच वारा 7 दिवस काम केल्ले रे कामूय दिसना. आनी तांचे मिडला आमगेल कशी म्हळ्यार आतां केल्लो टायम मस्त डिमांडींग आसता पुरा सोण वका वयर कॉन्सन्ट्रेट करचें केल्लो टायम चूर रिलॅक्स आसता तशें जावं कसं जावं बॅलन्स जाता. तशी इतले आमगेले ते समय जाता आसा तशी आमगेले 1 घंटा ऑलमोस्ट जाता आसा तशें आमी आतां गंगाची आमी मुग्धुका म्हळ्यार कैद कोरका हे कार्यक्रम आतां एक तुमगेले एक जीवन विशयार आमी आयकून म्हाका कसं दिसता म्हळ्यार कसले एक दृढ निर्धार केल्यार आनी क्लियर मायंड असल्यार म्हळ्यार थॉट प्रोसेस क्लियर असल्यार सायंटिफीक टेम्पर म्हण एक असल्यार आमकां आमगेल साधनेक कसलेय आमकां आड येवचें साध्य ना. आमगेल मनची आमकां मुखार व्हरता आनी आमगेल त्या साधनेक ते एक आमकां वाट दाखोवन दिता म्हणून. त्या म्हळ्यार तुमी आतां एक चेल्ली जावन बायल मनीस ते आतांच काळान तो चेल्ली चल्लो म्हूण सांगू ना जाल्यार एक सोसायटी आमगेली आजी काय तशी आसा म्हूण हांव लेखता एज अ लेडी म्हाका तशें दिसता. जाल्यार तुमी एक अशी साध्य आसा म्हूण सांगून इतले मट्टारी म्हळ्यार नॅशनल लेवलार इंटरनॅशनल लेवलार वचून तुमी नांव घेतील आसा आनी आमगेल समाजा कितें रे तुमी म्हळ्यार आमगेले जनाल कितें रे तुमी इतले पुरो रिसर्च करून नवे नवे आयटम्स पुरो हाडटा आसाची तुमगेले एक हे आयचे आमगेले इंटरव्यू आयकलेले सगळ्यांकय तुमगेले जीवन आदर्शप्राय जेवो आनी बाकी चेडवांकय तुमगेले अशीच एक रिसर्च करूं एक स्फूर्ती येवो म्हणून निमगून तुमकां जी इतले विशय आमगेलो ओटू माहिती दिल्याक धन्यवाद सांगता. डॉक्टर संध्या शेणय तुमकां धन्यवाद. ओके थँक्यू. आनी एक कसं सांगचें म्हळ्यार हांवें मालगडेलो आशिर्वाद एक देवालो अनुग्रह आनी तुमगेले टिचर्स हे मस्त इम्पॉर्टंट जाता. सो केदारनाथची ते एक उडगस जावन कितें म्हण मिगेल आतां लायफ चेंज जाल्लेलें हांव म्हणपा प्रोफेसर कृष्ण भट म्हूण सांगून आतां हांव कसं अचिवमेंट केला कसलें केला आय ओव इट टू हिम. सो ह्या प्लॅटफॉर्मार हांव सगळ्यांक थँक्यू म्हण थँक्यू. तशीच विश्व कोंकणी केंद्राचे यूट्यूब वाहिनीचे सर्व वीक्षकांक हांव धन्यवाद सांगून सर्वांक देव बरें करो म्हूण मागता.